याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळी उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी आयचे शिवर्तमान आमकां उगडास करता. मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवी. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगर ताणें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें. जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें बांदून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचे सवे उमर जिवीत आसा हें सोत मानून घेवप. भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियराच्या रेलिकाचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा आनी आज ताचे फामा म्हणजे फाल्यां तावन ताचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ कोलावून आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलेल्यांचो देव म्हूण नांव दिला जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी हे वरवीं आमची यात्रा आमच्या भाग्यवंता बरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताचे अनुभवान ग्रेस जा म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां म्हणून धरून मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया.
आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी. तुजे असल्या धनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोचो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे कोणान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आजेतिनाचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसच्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गवायकी तांणी दिवन जातोच पातालांतली वयर सरता ती मनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक कुर्सार खिळायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडीं उडयलोलीं आसतलीं. त्या शाराची कुणेचीं नांवां सोडोम आनी इजिप्त. सगल्या पर्जांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडीं पळयतलीं आनी तीं समाधींनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं सोमरंभ करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचेर भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगलीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गात सोडले. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो,
सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, ढाल म्हजो, शेरोन म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीं करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायात. 10 तारांचे किन्नरीचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजांक जैत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदा थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो: गुरुजी, मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायल लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7य जावन संसद धरिनासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायली मेली. तर 7 जाणांची पतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पतीन ती जातली? जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायला लागीं आनी बायलो दाद्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जालोली मेळटीत ती लग्न जावन घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोली खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिटकुळाच खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सोरेस्पराक तो आब्रामाचो देव, जाकोबाचो देव, इसाकाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांतलो न्हय
बोगोर जिव्यांचो देव तो, ताका सगळी जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या कुडीची दाखोवणी करतना हो 3रो दीस जावन आसा. आनी आमी सगळीं भक्तीन भावार्थान हांगा एकठांय जालेली आसा. आनी ह्या दिसाची वाट आमी पळयत आसलेल्या जायत ह्या वर्साची, कित्याक 10 वर्सान एक पावटी सुमार 45 दीस ही दाखोवणी आमी करता. आनी आमी भक्तीन तांचो वांटो घेता. लागशिल्लो अनुभव आमी घेता फ्रांसीस शावेराचो. आनी त्या वेळी आमच्या जिवितांत देखून आमकां जायतें बरेंपण घडून येता, जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबान दिश्टी पडटा. वगळा भाव भयणू, आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाक आर्गां दिता. असलोच एक मनीस सदांच मिसांत वांटो घेतालो, घरांत मागणी करतालो, आपल्या कुटुंबाक सांगता आनी सगळें ताचें बरेंपण आसलेलें. कित्याक तो भावार्थान आपल्या भुरग्यांक देखून वाडयतालो आनी वाडटालो. पूण अवचितूच ताच्या कुटुंबाचेर एक संकट आयलें. आनी तें संकट म्हणल्यार हो मनीस दुयेंत पडटा. जायत्या हॉस्पिटलांनी ताका इलाजाक पाठयतात, जायते दुडूत आनी खर्च करतात. जें कितें तांच्या घरांत आसलें, जायते जें कितें ताचे लागीं आसलें तें सगळें विकून दुडू हाडटात आनी ताका कसो तरी बरो करचे खातीर तांणी प्रयत्न करतात. पूण कांय इलाज जायना. शेवटाक ताचो भावार्थ हालता. आनी उपरांत हो मनीस, ताची फॅमिली ताका गाडयागेर घेवन वेतात. आनी थंय आपणाक बरें जातलें, देव म्हजी पिडा बरी करतलो ह्या विस्वासान तो थंय वेता. पूण कांयच इलाज जायना. आनी असल्या निराशीपणान हो मनीस मरता. वगळ भावा भयणू, आमी देखून केन्ना केन्ना आमकां देवाक आमी प्रश्न करता, म्हज्या जिवितान हें कित्याक, असलें संकट म्हज्या जिवितान कित्याक. जेन्ना आमच्या जिवितान बरेंपण आसा तेन्ना आमकां प्रश्न ना, पूण जेन्ना वायट कितें घडटा तेन्ना आमकां प्रश्न पडटा. तेन्ना देव देखून असल्या वायटा वरवीं आमकां कितें तरी शिकयता हें आमी विसरता. फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारांत आयलो. जेन्ना ताका ह्या संवसारांत धाडचो वेळ आसलो तेन्ना ताचो नंबर नासलो. पूण अवचितूच ताका येवचें पडलें. आनी ह्या संवसारांत, ह्या गोंयांत आयल्या उपरांत, ह्या इंडियेंत आयल्या उपरांत कितलें बरेंपण ताणें केल्लें आसा, क्रिस्ताक ताणें परगटलो. जरी तो ताच्या जिवितांत जायती कश्ट, दूख, संकटां आसली, ती सगळीं ताणें पयस केली. आनी आमकां एक गोंयचो साहेब हो फावो जाल्लो आसा ताच्या देण्या वरवीं. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलें आसा, जशें एक खोडे आसा, एक रिडल. समटायम्स चिल्ड्रन आस्क अस लायक दॅट. सॅड्युसीज आस्किंग वन रिडल टू जिजस. 7 भाव आसले आनी तांची एकूच बायल. ती मेल्या उपरांत कोणाची ती बायल स्वर्गार जातली. पूण जेजू तांकां सांगता की ह्या संवसारांत सगळीं जायत घोव आनी बायल, एक चेडो आनी चेडू लग्न जातात, पूण संवसारांत, राज्यांत तशें न्हय. कित्याक ते सगळीं जावन आसतात आंज बोडवे, एंजल्स. म्हणटकूच आमच्या जिवितान आमी देवाचेर भावा दवरून आमी चलोवंक जाय. त्या खातीर आमचो देव जावन आसा एक जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. मेल्या उपरांत मनशाक कांयच करूंक जायना. जें कितें आमी करता तें मेलेल्याक आमी करता, पूण ताच्यान हालोवंक जायना, धुलोवंक जायना. पूण जेन्ना
एक मनीस जिवो आसा तेन्ना जायते त्याच्यान बरेंपण करूंक येता आनी सगळें घडटा देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. ह्या संवसारांत आमी जियेतना ह्या संवसारांत आमी जल्माक आयल्या कांयच घेनासतना आनी वेतन देखून आमी कांयच व्हरना, पूण आमी जें कितें जिवीत जियेता तें देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. बोगळा भाव बिनू आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा. विशेश करून फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद घेवंक तो आमच्या सांगाता आसा. लागशिल्लो अनुभव घेतल्या उपरांत आमकां बरें दिसता आनी हो दीस आमकां देवान दिल्लो आसा त्या खातीर आमी देवा कारगा दिवया. तशेंच आमच्या जिवितान सदांच आमी बऱ्यो कर्द्यो करूंक आनी भाग्यान फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो देवाचो मोग एकामेका थंय परगटूंक ह्या मिसाच्या बोलयल्ल्यान आमकां मागून घेवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आसा ती आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुणी जिविता वरवीं पोरुचेक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक आनी तांचे देखीवन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ थिरावंक बापा लागीं मागुया. बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो बावार्थ जिवाळ जावंक आनी जी ताचे रेलिकेशी बोगतीन मागतात तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अणभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बावार्था खातीर जायतीं आमची बाबा भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फाटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो बावार्थ थिरावंक आनी आमी सोगलीं एक जावंक पवित्र आत्म्याचे कृपा मागुया. वेगवेगळ्या धर्मांचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो ताणेन शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलेल्या अणभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. वगाळा बापा, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी तुजी मुखार दवरली आसात. तुका जाय ती आनी आमच्या फायद्याची तूं आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दाबा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काल आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगती आमचे टाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वरवीं बोवा, स्वर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्पोराची नांवी येता स्वर्गी तुका जोयचो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोरोराचें रगत पातकांचे भोगसुने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Vavartaco good porgotuja. Somia Jesu ami ologata, ani ekasi levieta. Tite poti tu voi mavaleso, ami toce बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उडास कोत्ता म्हणून जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आरोग्य सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सूर मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. आमकां मरे देवाची माय सांगती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धनदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून जेजूनी शिकलेले मागणे सगळी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस हेच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन प्रंगदो नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशिर्वाद त्रेकता. तर आमकां तुजी उदारका कोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण ताका शांती दी आनी तूच ताका एकपोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. एस देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जन्मा पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. उदोकावो
घेवचे तानेल्यारू जिविताचो फुलो हांव घेवचे मुखेल्यारू जिविताचे उदक हांव पियोन घेवचे तानेल्यारू जिविताचो उदक हांव घेवचे मुखेल्यारू आमचो आशेता आमचो उकेला तुका कावू आवडटा आमचो तानेला तुका भिवून आशेता आमचो जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां भोरल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करून दिनवाशी काळजान जेजूक सगळे आमच्या जिवितांतल्या बरेपणा खातीर आर्ग आनी दिनवास दिवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारांतलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सगळे आमी बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमल्या फादर एंटनी पेरेरा ताका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आयच्या गायन पंगडाक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आमकां दिसती पडटलें. थंय आमचे यादनीक भाव आसात. कोणाकूय कुमसार जावपाक जाय जाल्यार थंय तुमी वचूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते सांजे 6 पर्यंत. आयज सांजे 6:15 मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 फेर आयतारा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाशीक परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसा जातली. ती हे म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी 2 वरांचेर मायग्रंट कम्युनिटीक खेरीत मीस आसतलें. तशेंच
फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 इन कोलॅबोरेशन विथ DCB हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराच्या 25वेर अलेक्झांद्रियाची बागेवन कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयला. पोरबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातले. तशेंच चोथर आयदवरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचेर मीस आसचें ना. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो आणि सर्व पदवीदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगली बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपणाक जायत्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं बापाक वाकाणटा. आमेन. भावा भयणीनो, कोणाकूय तुमकां तर व्हीलचे फॅसिलिटीज थंयसरले तुमी पावोवचे म्हूण आमची विनंती. आतां तुमचे मदें कोणूय आप खोशयेन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर वा कंट्रोल रुमांत तुमी तें दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळ